आता खबरो विस्तारान। आयतारा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गोंयांत आयिल्ले, मात ते म्हादय संदर्भात कांयच उलयल्ले ना। म्हादय प्रश्ना संदर्भात भाजपान आपली भूमिका स्पश्ट करपाची गरज आसा म्हण काँग्रेसीचो म्हणयारो सिद्धनाथ भुयां उलयला। आडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। भारतीय जनता पक्षाची बूथ कार्यकर्त्याची व्हडली सभा जाली आणि ह्या सभेक तांचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी शाह आशिल्ले आणि कांय दिसा फाटी कर्नाटकाच्या इलेक्शना वेळार म्हादयच्या विशयाचेर तांणी स्टेटमेंट केल्लो की 6 म्हयने भितर आमचे म्हादयचे उदक थंयच्या शेतांनी पावतले म्हणून। ताजे नंतर खंयचेच भारतीय जनता पक्षाच्या लिडरांक जावं ते MP 3 खासदार आसात, कोणाकच कापस्ताद जालो ना ह्या विशयाचेर आपले गोयचे मत मांडपाक आणि ताका लागून आमी पयर प्रश्न केल्ले आणि जे राष्ट्रीय अध्यक्ष काल गोंयांत येवपाचे आशिल्ले, अपेक्षा आशिल्ली आमकां की ते ह्या विशयाचेर एक तरी शब्द उलयतले म्हणून। काल म्हादयचे ताणी म्हादयचे नाव बसून घेतले ना, ताजेर मौन दवरले आणि हाचे वयल्यान अशें कळून येता तांचो हेतू स्पश्ट जाता। जे ते कर्नाटकान उलयल्यात ते करून दाखयतले म्हणून। खंयचेच गोंयचे लिडराकय बी तांकां क्रॉस क्वेश्चन करपाची हिम्मत जाली ना। गोंयचे खातीर गोंयचे जे भारतीय जनता पक्षाचे लिडर आसात हे फक्त आपल्या पार्टीचे पळयतात, गोंयच्या हिताचे तांकां कांयच पडून गेल्ले ना हाजे वयल्यान कळून येता। आपणाचे बूथ घट करपाक, आपणाची पार्टी घट करपाक आनी आपणाची विस्कळीत ही सत्ता गोंयची आसा ती घट करपाक येवपाचे अशें आमी 12 तारखेर तुमच्या मुखार आमी मांडले आनी ते आमचे म्हणणे आयज सत्य जाल्ले आसा। कित्याक त्या सभेक जी म्हारगाय वाडल्या त्या बद्दल खंयच उल्लेख ना। मायनिकाचो इश्यू फक्त कोर्टाचेर थारोवन आमच्या लोकांक शांत करपाचो प्रयत्न जाल्लो आसा।